स्टार्ट विथ जॉय प्रयोग हो कित्याक करता कारण एक गजाल कॅन्डिडेट विनेबल ना म्हणून दुसरो एक कॉन्फिडन्सूय आसा की आमी जिखपाक शकतात आमचे कडेन इतले आमदार आसात हे आमदार टर्न करतले म्हणून आनी तिसरी गजाल जो तिसरो हें आहा जर फाल्यां कॉन्स्टिट्युएन्सी जर इतली रिस्कीच आसा जाल्यार एक महिला प्रयोग करून पळोवया अशे 3 थॉट प्रोसेस ह्या हातूंत भितर आसात आनी दीस इज अ मिक्सचर बीजेपीतली एक फॅक्शनाक दिसता आमचे कडेन इतले आमदार आसात ते जर आमदार इफ पुल थ्रू वी कॅन विन द सीट इरिस्पेक्टीव ऑफ अ प्रयोग दुसरी म्हणटा जर हरपाचे आसा हा प्रयोग करून व्हरया सो दीस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग कायंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस प्रश्न हो आहा की आयचे घडये हो बीजेपीचो पॉयंट ऑफ व्यू जालो काँग्रेसीची परिस्थिती ऑन ग्राउंड कितें आहा तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा ना ऑर्गनायझेशन धड जाग्यार आसा ना बूथ लेवल कमिटी धड जाग्यार आसा ना लिडरशीप धड जाग्यार आसा अशी परिस्थिती भितर जेन्ना बीजेपी ह्या कन्फ्युजना भितर आसा किंवा कन्सल्टेशना भितर आसा काँग्रेसीक हो चान्स नाशिल्लो बेगीन हें करपाचो ना प्रमोद म्हाका दिसता this hesitancy what you call in the BJP will definitely be confidence building for them. They will look at it very positively. कित्याक म्हणटा पळय इतलो वगत आमी बीजेपी म्हणून आसले सगळे कडेन बीजेपी कार्यकर्ता आनी कितें सगळे मिनिस्टर आसा पर्सेंटेज उलयता आनी कोण 1 लाख म्हणटा एरिथमेटीक उलयता आनी हांकां सामकें हें करून काडल्या सामकें काँग्रेसाक सो सडनली नाव काँग्रेस इज रियलायज they stand a chance. They get that self-belief in them because these people are shaky and they are now nervous and trying to go away from that winnability, try something else. So हांकां मातशें तें परतून कॉन्फिडन्स येतलें की अरे हें भिलें मरे आमकां चल मातसो आनीक मातशें नेट धरया अशें म्हणून आनी दे मे डिले इट एंड दे आर डिलिबरेटली डिलेइंग इट एंड दे ओपनली कम आउट एंड सेड दॅट ते केलें म्हणटा आमी करतले म्हणून सो दॅट मिन्स दे हॅव गॉट देयर कॉन्फिडन्स बॅक व्हेरी इंटरेस्टिंग हो दिसता काँग्रेसी खातीर एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली टू स्टार्ट अर्ली सारको उलयलो जय काय तुका जयालाचे तूं जर फाटले जर कांय दीस पळयलो जाल्यार काँग्रेसचो विशयच आतां कोण चर्चा घेयना हय म्हणजे बातमी सुद्दां काँग्रेसीची येवपाक मुश्कील जाला कारण खरें ना आयज जाल्यार फाल्यां आतां अशें करून ते मिटींग कॅन्सल म्हणटा आनी कितें म्हणटा कोण नवीन नांवां घातल्या म्हणटा हें सगळं घुसपाक उलय काँग्रेसीन करून दवरला पळय हो आयल्लो सावथ गोंयांत तर ताका सामको चान्स आयल्लो नॉर्थ गोंयांतल्यान हांव उलयना सावथ गोंयांत काँग्रेसीक बरो चान्स आसलो तो चान्स म्हाका दिसता काँग्रेस वगडायता हे सगळें डिले करून हेजो तो जो जयराण म्हटल्यार सारकें आहा की ताजो इम्पॅक्टूय दिसतलो आतां आनी म्हणजे एक्झॅक्टली कितें जातलें तें दिसतलेंच आमकां पूण काँग्रेसीन आपलो आत्तां तरी आपली संदी वगडायल्या ह्या हेतून आनी बीजेपीचेच फाटले नांवां म्हणजे काय बीजेपीनी कितें मुद्दामच केला आयडिया काय खबर ना म्हणजे वेगवेगळी नांवां फुडें काडून फाटले जर कांय दीस पळयलो जाल्यार चर्चा फक्त भाजपाची आसा काँग्रेसच्या कॅन्डिडेट चर्चाच ना हो इंटरेस्टिंग पार्ट न्ही सुयश काँग्रेसीचे कॅन्डिडेटचे सगळी चर्चा करपाची सुरवात जाली बीजेपीचे आउट ऑफ द बॉक्स सगळो फोकस बीजेपीचेर गेलो आनी शूड काँग्रेस हॅव सीज दीस ऑपॉर्च्युनिटी आमी हो विशय शेवटी काँग्रेसीक सीज दीस ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटाना फक्त गोंयचो इश्यू न्ही हो काँग्रेसीचो काँग्रेसीची सगळ्याच राज्यांनी घुसमट जाली इंडिया अलायन्स करतकीर जाणें सगळें तारू सांबाळून खांद्यार व्हरूं जाय आशिल्लें तोच उठला आनी यात्रेक गेलो तो यात्रे भोंवू लागलो हेडक्वॉर्टर्स सोडून सगळीं राज्यां वाऱ्यार पडलीं इट इज नॉट जस्ट गोवा म्हणजे आर्ग्युमेंट इज जेन्ना हे कॅन्डिडेट फायनलायज जावं जाय आशिल्ले जेन्ना स्ट्रॅटजी ठरूं जाय आशिल्ली पक्षाची तेन्ना पक्षाचो हायकमांड हेडक्वॉर्टर्सांत जाय आशिल्लो ताणें सगळी मांडावळ जाग्यार घालूं जाय आशिल्ली तेन्ना तो ना जालो आनी तो जस्ट 2-3 दीस पयलीं ती न्याय यात्रा मुंबय सोंपयता आतां तो लिवेर वतलो तो भर हाका आपूण यात्रा सोंपोवन आयलो म्हणून फॉरेनार लिवेर वचपाची सुद्दां ताची कापासिटी आसा सो तूं कोणा बोट दाखयतलो सो हो फक्त गोंयचो इश्यू न्ही तशी जर शाणी आशिल्ली काँग्रेस जाल्यार जेन्ना स्वताक काँग्रेसीक एक फुडारी आसतलो आशिल्लो धोरण आसतलें आशिल्लें कितें तरी आसतलें आशिल्लें थंय सो इट इज दीस इश्यू हो काँग्रेसीचो क्रॉनीक इश्यू तो दुयेंस तें दुखणें पयलींचें आनी ताका हांगा वखद ना तो म्हणटा तूं म्हणटा कितें ह्या बोटाक जखम जाल्या थंय खंय तरी खरूच जाला अशें विचारनाका सगळे बॉडीकच प्रॉब्लेम आहा ते दुखणें हांगचें न्ही तें ताका हांगा हे सोल्युशन बोट आनी ते नाकूड कितें विचारता काय म्हणून आपल्याक हय किशोर फायनल मागीर काँग्रेसीनी ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाक जाय आशिल्ली काय ना कारण आतां पळय आमगे आतां एक हे रावंड टेबल फाटली म्हाका दिसता 22 मिनटां बीजेपीच्याच कॅन्डिडेटाचेर उलयतात आनी लास्ट 5 मिनटां आमी काँग्रेसी खातीर दवरल्या हीच परिस्थिती जाल्या काँग्रेसीन ऑपॉर्च्युनिटी घेवंक जाय आसली बरोबर आसा पूण सद्याच्या परिस्थितीन काँग्रेसीतले डिले जरी चर्चा बीजेपीची जाली जरी बातम्यो बीजेपीचे येयल्यो काँग्रेसीच्यो बातम्यो जरी छापून ना येयल्यो
गेल्यार आउट ऑफ बॉक्स जसो बीजेपी विचार करता पळय तशा पद्दतीनूच काँग्रेसीचे आउट ऑफ बॉक्स उमेदवार जाहीर जावं शकतात. एक गजाल जाली. तुम्ही येदो सांगता सांगता इन द बॉक्सच चाललं ना, ना, ना. काँग्रेसच्या विशयनूच सध्याच्या परिस्थितीन इतली पॉझिटिव्ह परिस्थिती बीजेपी खातीर आसूनय ज्या पद्दतीन बीजेपीचो डिले सुरू आसा हय. आणि काँग्रेसी भितर जो एक उमेद तयार जाला पळय Correct. त्याचो फायदो काँग्रेसीक जातलो. एक जाली. दुसरी गजाल एकूच फक्त खंत कितें की बीजेपीचो कॅन्डिडेट केन्ना जाहीर जाता तो जावं मुख्यमंत्र्यान सामको धडाको लायला. हय, प्रचार सुरू झाला. प्रचार सुरू. काँग्रेसीचो जसो सरकारचो मुखेल म्हणटकूच मुख्यमंत्री जालो. व्हेर इज लिडर ऑफ ऑपोजिशन? युरी आलेमाव आसा खंय? हय. युरी आलेमाव नॉर्थ गोवान दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. दक्षिण- उमेदवार असू मुख्यमंत्री प्रचार करतात करता कमळाचो. काँग्रेसीक कोणी आडयला? युरी आलेमाव हय. एक यंग एनर्जेटिक लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून आमी ज्याच्याकडे पळयताले तो आयज आसा खंय? तो इंडोर प्लेयर कसो भितरूच बसना. तेणी आयज झंझावात सुरू करूंक जाय आसलो फ्रॉम साऊथ गोवा टू नॉर्थ गोवा. कोण कॅन्डिडेट आसा तो आसा. वी हॅव तू टू म्हणटा डिफीट की बीजेपी. काँग्रेस तुगेली सीझन बॉल क्रिकेट आपली बीजेपी तुगेली सीझन बॉल क्रिकेट खेळटा ग्राउंडार हय. आणि काँग्रेस भितर अंडरआर्म टुर्नामेंट आशिल्ल्या भशेन प्रॅक्टीस करता. Absolutely. अशी परिस्थिती So जाल्या. he has failed. Yuri Alemov has failed as a leader of opposition. ना जाल्यार युरी आलेमावान आता अर्धी म्हणजे एक तरी कॉन्स्टिट्युएन्सी साऊथ गोवा तरी कव्हर करूंक जाय आसली. Correct. पण ते दिसाना आणि ह्यो गजाली लोकांक आणि काँग्रेसीक जे सपोर्ट करपाक सोदता पळय तेंच्या खातीर ह्यो गजाली निराशेचे ठरतात.